धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. देवाचे उतर वाढत आणि विस्तारात गेले. आपले काम समतस बारनाबास आणि साऊल जेरुसलेमातान फाटी आयले. येत असताना मार्क म्हूण आणि एक नाव वाचलेल्या जुआंक ते सांगाता घेऊन आयले. अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आणि शिक्षक असले. ते हे बारनाबास, निजेर म्हणचे काळो म्हणतात तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपारायाचो वेळान वड जाल्लो मानाहेन आणि साऊल. एक फावटी उपास धरून ते सोम्याचे आराधन करीत असता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगले, बारनाबासाक आणि साऊलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामापासो तूं विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आणि मागणे कर्ण जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आणि तांकां धाडले. हे परी पवित्र आत्म्यान पाठयलेले बारनाबास आणि साऊल सेलेयुसियाक गेले आणि थंय तावन एक थारून धरून तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सालामीस शहराक पावतास तांणी थंयच्या सुदेवांच्या सिनेगोगांनी देवाचे उतर परगट केले. आपल्या वावरांत आदार जावंक तांणी जुवांकी वेलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रा तुका वाखानो, सर्व जनांगा तुझी स्तुती करू. तेदना पृथ्वी तुझो वाटो वळखतली, सगळ्या राष्ट्रांक तुझे सडवण कळीत जातली. राष्ट्रा तुझी सेवा करून देवा, सगळी राष्ट्रा तुझी स्तुती करू. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रा तुका वाखानो, सर्व जनांगा तुझी स्तुती करू. राष्ट्रा तुझी स्तुती करू देवा, सगळी राष्ट्रा तुझी स्तुती करू. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रा तुका वाखानो, सर्व जनांगा तुझी स्तुती करू. पृथ्वीन आपले पीक दिले, देवान आमचेर आशीर्वाद घालो. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाखानो, सर्व जनांगा तुझी स्तुती करू. देव आमकां आशीर्वाद दिव, सगळो संसार ताका भियेवन चलो. श्लोक. देवा सर्व राष्ट्रा तुका वाखानो, सर्व जनांगा तुझी स्तुती करू. सांजुआंप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू तवळ व्हडल्या ताल्यान म्हणालो, जो कोण म्हाका सतमंता तो म्हाका सतमांचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सतमंता. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयलां, देखून म्हाका सतमंतलो खाळोकांत उरचो ना. कोणी म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना, कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना. संवसार बाचाव करूंक म्हूण हांव आयलां. म्हाका इन्कार करून म्हजे उतार मानून घेनातलेल्यांची नीत करतलो एकलो आसा. हांवें उसारलेले उतारच निमाण्या दिसा ताची नीत करतले. कित्याक म्हजेच थकी हांव कांय उलयना. हांवें कितें सांगिचें आनी कितें उलयचें तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां. ताचें फरमान म्हळ्यार सासणीक जिवीत म्हूण हांव जाना. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां. देवाचे उतर हे वाखान्नी तुका क्रिस्त.